बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे समे आसो. असूम सायबिणीचे पोरबेचे तयारेचो आयज तिसरो दीस आनी आमचो विशय जावन आसा देवीक तत्वान आनी मुल्या प्रमाणीपणान जियोया, जेजूचे नीस पाटलादार जावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत पवित्र सोबेन तशेंच समाजांत जायते कायदे आनी परंपरा आसतात. हे सगळ्यांक आमचे जिवीत जोड करूंक न्हय, बोगोर आमकां खुशाल दवरूंक आदाराचे जावंक गरज. सायबीण मायन असले प्रमाणीक जिवीत जियेली आनी आमकां एक नमुनो जाली, तर ह्या मिसाच्या भेटेन भाग घेतना देवीक तत्वान आनी मुल्या शिकयतले कायदे आनी परंपरा चाली आनी रिती सांबाळूंक वायट कितें आसा ते भायर उडोवंक आमकां आदार आनी बरें गिन्यान मागुया. देवीक तत्वां आनी मुल्यां प्रामाणीकपणान जियोया आनी जेजूचे नीस पाटलादार जावया. सायबीण मायन आपल्या जिवितांत देवीक तत्यांक आनी मुल्यांक पयलो आनी वयलो जागो दिलो. देवाचे कायदे आनी चाली रिती पयल्यो पाळल्यो आपल्या जिवितांत. तर तिची देख घेवन आमी आमच्या जिवितांत देवीक तत्वांक आनी मुल्यांक प्रामाणीकपणान जियोवंक आमकां करपा मागुया. आयज आमी तेच बरोबर बागेवन दुमीक ह्या याज्ञिकाचें समरण करता आनी हो याज्ञीक आमी जाणा स्थापनार डॉमिनिकान पडदीचो. ग्रेस कुटुंबांत जल्मलो पूण प्राचीत उपास दडमण करून देवाचो वावर केलो. आमकांय देवा जाल्ल्या भासांनी आपलो वावर करूंक आपयता. आयज खेरीत भाशेन आनी देवाची देव मंदिराचे पट्टे विशीं आमकां शिकवण मेळटली. तरी शिकवण घेवन देवाच्या कायद्यांक आनी मुल्यांक पाळो दिवंक आमकां चड एकल्याक करपा मागुया. आनी जायते फावट आमी देवाच्या कायद्यांक आनी मुल्यांक पाळो दिवंक ना देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सत पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो पुण्याव चालून सांगता. मोलांची दोन थोड्यान चारून वायट दारोन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच पारमरे सगळ्या जगतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या समेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चड पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soria
प्रार्थुया. सोर्गीच्या बापा भाग्योन दोमिगान आपले शिकोणेन आनी उर्बेन तुझे पवित्र सोबेक मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोठवाची संस्था घडोवन हाडली. तुझ्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगोटणाराचे विणवणेन आमच्याय काळजांनी पावाडताच्या स्वताचो मोग वाडोय आनी त्या स्वताचो उसवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासनाच्या सासनान. इसाकियल प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. जोकिराजाक निर्वाशी करून वेल्यार 5 वर्सां जाल्लीं. म्हयन्याचे 5 तारखेर काल्दियेकाराच्या देसान केबार नदीचे देगेर सर्वेस्पराचें उतर बुसीच्या पुताक इसाकियल याज्ञिकाच्या कानार सांदलें आनी थंय सर्वेस्पराचो हात म्हजे देंवन बसलो. उत्तरेक तावन वादळ मोल सुटलोलें. एक व्हड कूप आकट्यान पेटलोलें. ताचे भोंवतणी उसो भायर सरलोलो आनी त्या उच्या मदें पितुळी परी जळटो कळसो जिकजिकतालो. हें सगलें हांवें पळयलें आनी ताचे मदें 4 जिवो रचना दिसताल्यो. ताचो आकार मनशाच्या रुपा भाशेन. त्यो चलतना ताच्या पाकोट्यांचो आवाज हांवें आयकलो आनी हो आवाज घसघशांनी व्हांवतल्या उदका सारको, सर्वेस्पराच्या ताळ्या सारको. वादळाचो आवाज कसो, लस्करांचो गडगड कसो. त्यो थांबल्यो तेन्ना ताणें आपले पाकोटे खोबोडले आनी एक बोबाट जाली. ताच्या माथ्या वयर आशिल्ल्या अंतरोलार निल्या माणका परी कितें आसलें आनी ताचो आकार एका शिवासणा परी आनी उंच ह्या शिवासणा वयर मनशाची कशी एक आकृती आसली आनी ताचें बेंड कशें दिसतालें थंय तावन वयर उच्यान ताका वेडो घातलो तें हांवें देखलें. आनी ताचें बेंड कशें दिसतालें ताचे सकयल्यान उजो कसो हांवें देखलो आनी सरभोंवती उजवाड. पावसाळ्यान कुपाल दोंडुबाल पडटा तसो हो सरभोंवतीचो उजवाड दिसतालो. सर्वेस्पराच्या वैभवा सारको तो दिसतालो. हें हांवें पळयलें तेन्ना हांव शास्त्रांगी पडलो. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. म्हणया स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गाक तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो. सगळे तुमी ताच्या दरबारांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. पृथ्वी वेले राजा आनी सगल्यो पोरजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबेदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशींच सुपिल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव थोर व्हडतें. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बोल आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती कोत्ता सगळे ताचे भोव. इस्रायलाचीं भुरगीं
ताणें बेगीन घेतलोली पोरसां जाबा स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उद्गाराक उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यान. Matewa formone Jesu Christace शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबिया. शिसांक घेवन जेजू गालिलियांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते काफरनामान पावतोच देव मंदिराचो दोण घेतल्यांनी पेद्रू सरशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोण फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरान भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोण हो सकारपोटी घेतात? आपल्या गोच्यांक वो पोरक्यांक कडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यांक कडचो. अशें ताणें म्हणलेले उपरांत जेजून ताका सांगलें, म्हणटोच गोच्ची सुटलीशी जाली. पूण ताका वायट देख दिना जावन दोरयान वचोन गोरी घाल आनी पयली पावता ती मासळी दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुप्याचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो, आयचो विशय आमी विचून काडला, देवीक तत्वां आनी मुल्यां प्रामाणीकपणान जियोवया आनी जेजूची दीस पाटलादार जावया. आनी देवीक तत्वां आनी मुल्यां आमच्याय क्रिस्ती जिवितान आमकां आसा. जायत्यो परंपरा चाली आमी सांबाळटा आनी आमच्या धर्मा विशीं देव मंदिरा विशीं आमी हे भाशेन पाळटा. आनी सायबीण मायचे जिवितान आमी पळयता ती असल्यो चाली पाडून आयली. देवीक तत्वांक आनी मुल्यां प्रामाणीकपणान जियेली, आपल्या जिवितान तिणें पाळली. आनी भाशेन कितें करूंक जाय आसलें तें जेजू बाळका सोबेन तिणें सगळें केलें. आनी आयज आमी पळयता कोण भाशेन देव मंदिराची पोट्टी
जेजू फारीक कोत्ता की ना ते जाणा जावंक सोदताले. जेजू असल्यो चाली रिती पाळटा गाय, देव मंदिराची पोट्टी फारीक कोत्ता गाय वो ना ते जाणा जावंक सोदताले. आनी आयज आमी पळयलें कोण मातशें जेजून पेद्रूक म्हणलें, वच आनी तुजी गोरी घाल, पयली मासडी मेवता ताच्या तोंडान तुका 2 सुपुल्ले नाणे मेळटले, वचें आनी तुजें म्हूण ही पोट्टी फारीक कर. तो फारीक कोत्ता म्हूण ताणें ताका तावें केलें. देवीक तत्वां आनी मुलयां प्रामाणीकपणान पाळटात आनी जियेतात म्हूण गोमून येयलें. आनी हेच जेजू आपूण फारीक कोत्ता म्हूण सगल्या लोकांक कळचे खातीर ताणें सोबी माजार ताका सांगलें, जी मासडी मेवतली ताची तोंडांत तुका 2 सुपुल्ले नाणे मेवतले, म्हजी आनी तुजी म्हूण पोट्टी फारीक कर म्हूण जेजून पेद्रूक सांगलें. आनी भाशेन तो धर्माच्यो रिती आनी चाली पाळटा म्हूण दाखोवन दिलें. आमच्या धर्मा विशीं आमकांय असल्योच चाली रिती आसा. देवाक दावो माळटो आमी फारीक करूंक जाय, देवाक दावो माळटो आमी दिवंक जाय, पूण आमकां गरज तेन्ना आमी देवाक दिता. आनी हे भाशेन देवा सोबें आमचें उदारपण, देव मंदिरां सोबें आमचें उदारपण आमी दाखयता. आनी जेजू असलेंच उदारपण पडून आसता. धर्म सोबेन धर्म पेटेन कोण दुडू घालता तें एक दीस तो पडून आसलो. आनी ताणें सांगलें, एक सुपुल्ले विधवेन 2च दुडू घातल्या, पूण सगल्या म्हूण तिणें सुबेज घातल्या. आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें ते पर्यंत घातल्या. आनी हे भाशेन जेजू तिचें धर्म दान वाखाणटा. तर आमकां हे भाशेन जायते कायदे आसा, धर्मीक कायदे आसा, देवाचे उपदेश आसा, पवित्र सोबे उपदेश आसा, ते आमी पाळूंक जाय, सांबाळूंक जाय. ही जावन आसा देवीक तत्वां आनी मुलयां जी आमी प्रामाणीकपणान जियेता. आनी हे तरेन जेजूचे नीज पाटलादार म्हूण आमी दाखोवंक जाय आनी दाखयता. तोरे भाशेन असल्यो चाली रिती पाळूंक आमी जायते फावट असले जायते आमी करता, आमकांच उणें करून. आयजूय आमचे मुखार आसा बागयोन दुमीक, जो जावन आसलो डॉमिनिकेन ऑर्डीचो व्हडलो फावंडर, पूण तरी आसतना उपास करून दळवण करून पवित्र सभे खातीर ताणें आपलें जिवीत खर्चिलें, पवित्र सभे खातीर आपलें जिवीत भेटयलें. ताच्या हातान आमी पळयता रोजराचें कोंत. होच तो दुमींग जाणें आमकां सायबिणीची भोक्ती करूंक शिकयली आनी ताणें आपल्या जिवितान भोक्ती केली. आनी न्हूच भोक्ती केली, पूण पवित्र सभे खातीर आपलें सगलें ताणें ओपून दिलें. सगलें आसलें तितलें ताणें पवित्र सभे खातीर खर्चिलें. आनी भाशेन पवित्र सभे आपलो हुस्को, पवित्र सभे आपलो मोग ताणें दाखयलो. तर आयज आमी बागयोन दोमिंगाचोय उगडास करता आनी ताणें केल्ली भोक्ती सायबीण मायची तेस्ता वरवीं आमी आमच्या जिवितांनी भोक्ती करूंक, सायबिणीक मान दिवंक, धर्माच्यो आनी हेर मुलयां आनी तत्वां प्रामाणीकपणान जियोवंक, ती जावन आसा आमकां एक देख. तर तिची देख घेवन आमी जें कितें आमी करूंक जाय तें देवा सभे जावं पवित्र सभे आमचो पोट्टी फारीक करूंक जाय, वो आमचो तोंड फारीक करूंक जाय. तो आमी करता तेन्ना आमी देवीक मुलयां आनी कायद्या सभे आनी चाली सभे प्रामाणीकपणान जियोवंक आमकां आपयता. आनी हे तरेन जेजूची नीज पाटलादारां कशी जियोवंक आमकां आपयता. कांय पवित्र सभेचे नेम आसात,
ते आमच्या जिवितान आमी पाळटा. वर्साक एक फावट तरी जेजूक आमच्या काळजान शेवूंक जाय. वर्साक एक फावट तरी आमी कुमसार जावंक जाय. पवित्र सभेक आमचो आदार तांकां आमी दिवंक जाय. पट्टी फारीक करूंक जाय. एक दामो वांटो आमचे जोडीचो देवान दिल्ले देण्याचो देवाक आमी भेटोवंक जाय. पवित्र सभे खातीर आमचें दान करूंक जाय. तर असल्यो कांय चाली रिती आसात त्यो पाडून आमी जेजूची नीज फाटलादारां कशी जियोवंक आमकां आयती कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. उबी रावुया आनी आमच्यो गोरसो आमचे आवडे आमचे वत्रे बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपुणूच देवीक तत्वां आनी मुल्यां शिकून पोरचेक सारकें मार्गदर्शन दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पोजे पासत कायदे काडटना आपल्याच फायद्याक न्हय बगर पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. खऱ्या मनान जेजूच्यो आज्ञा पाळूंक अशें जेजूचे खरें शीस आमी जावन आमकां कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोणाक तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोणाक तुका. संवसारांत शांती वसूंक मागुया. रशिया आनी युक्रेन ह्या देशांनी चलतल्या झुजाक लागून तशेंच श्रीलंका आनी हेर देशांनी हजारांनी लोक निर्वाशी जाला, कुटुंबां दोशी जाल्यात. असल्या भाव भयणीक उदार काळजा मोनाच्या मनशांचो तेंको आनी आदार मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोणाक तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोणाक तुका. पवित्र सभेच्या चिन्सां तरेचे परंपरा, चिन्सां तरेचे पवित्र सभेचे नेम कायदे आमी पाडूंक सांबाळूंक आनी हे तरेन आमचे
फिरगोचेन जावं आमी आमची पोट्टी दिता 1200 रुपया वर्साक आनी हे तरेन आमचो सपोर्ट आमचे पवित्र सभेक आमचो दिता. त्याच बरोबर जेन्ना आमी पॉलिश बुलेटीन हाचे खातीर 100 रुपया वर्साक भेटयता आनी जिन्सां तरेन आमची डोनेशनाय आमी दिता आनी हे तरेन पवित्र सभे आमचो हुस्को आमी दाखयता आनी आमचो आदार आमी दिता. हें सगळें उदारपण देव आमकां दिता तें ओळखून घेवया. एकाक शेमोरांनी देव आमकां फारीक करता. देव आमच्या रिणांत रावना हें ओळखून घेवन हें उदार मोन पवित्र सभेचे पोट्टे सभे आमी दाखोवंक आमकां आयती कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C14 म्हज्या बाबा म्हणिनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले सांबळ मागात. सौर पदवीदार देवा आमच्या बापा बागेवन दुमिगाचे विनोदीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती बावाट राखता आनी परगोडटा तांकां ह्या बलिदानाच्या बोळान उर्बेमोत आनी दिरादीक कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सौर काळ्यांनी सौर ताईं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्यांक वारमारेक आमी नोमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता. तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आबोय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसाराक पांकविलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 Oh
सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोसमरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बोगसडे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उडासा करात वावडताचो गोट परगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चोवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागीवंत दुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागीवंत दुमिगा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा देवाचे नेम कायदे प्रामाणीकपणान पाळून देवाचे ते देवाक दिवंक शेजाराचे ते शेजाराक दिवंक नीट सांबाळूंक आमकां आयती कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपो तो दराक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वस आनी आमकां काळजेन पळोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकोतेन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्तांव तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चेत आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुवाकी सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली D34. Thank you.
प्रार्थुया. ओ मोगाड बापा, बागेवन दोमियाचे पोरसोडी जिणे पासोन तुका दिनवासून ह्या सर्गेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी कोरी भक्ती वाडोय. तुजे दिप्ती मोन प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचे क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताची देखीन आनी मागण्यांनी जेजूच्या आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदांच जीव पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आयची नोवेनाची मांडावळ केल्या बागेवंत रोखाचो समुदाय सगळ्यांनी वांटो घेतला आनी उदी करून आमचे वेल्यान आमच्या वाड्यांतल्या भुरग्यांक मुखार हाडले आनी हांवें नोवेन फुलयले देखून तांकां शाबासकी. फाल्यांचें कोणाचें नोवेन आसा चवथो दीस नोवेनांत वांटो घेवंक येवुया. वेळ जाता लेट जाता तरी आसतना येवुया आनी भक्ती करून सायबीण माय सभे आमचो मोग मान दाखोवया. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. T12